नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आजच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयात आयच्यो हेडलायन्स। शेतां वांटोवपा खातीरूच हाडला शेतकी कायदो, सांगता ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम। पांचूय अभयारण्यांत बसयतले पावसाचे मॅपिंग करपी AWS यंत्रणा। पश्चिम घाटांत अशे तरेची यंत्रणा बसोवपी गोंय जातलें पयलें राज्य। गोंयांत येवपी चार्टर पर्यटकांचे संख्येन जाली वाड। फाटल्या 6 म्हयन्यांत 341 चार्टर विमानांनी गोंयांत लायली हाजेरी। कामगारांचो दिसवाडो वाडोवपा विशीं मे म्हयन्याच्या पयल्या सप्तकांत जातलो निर्णय। कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेराताची म्हायती। जावं तो पेडणेकार वा आनी कोण, खंयच्याच टॅक्सीकारांक GSTंतल्यान मेळची ना सूट। येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होचें स्पश्टीकरण। आता पळोवयात खबरो विस्तारान। गोंयचो सैम तशेंच गोंयांत कॉन्क्रीटाचे जंगल जावपा पासून वाचोवपाक सरकारान जो शेतकी जमीन हस्तांतरण कायदो चालीक लायला तो गोंयांक पांचवेचार दवरपाक म्हत्वाची भुमिका साकारतलो, अशी प्रतिक्रिया ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी व्यक्त केल्या। ह्या कायद्याक लागून आशिल्ल्या बांदकामाक थारो लागतलो, तशेंच शेतां भाटां रानां वाचतलीं अशें तांणी म्हणलां। एक्चुअली हे एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज आसा पळय त्यो वाचोवपाचे म्हणून एक ते सरकाराचे एक अटेम्प्ट आसा। कळ्ळें? पयलीं सुरवातीक आतां पॅडी फिल्ड आसा पळय त्यो प्रोटेक्टेड जाल्ल्यो आसा। म्हणजे कशें जालां की आमची जी ग्रीनरी आसा गोंयांतली आनी जी शेतां आसा ती एक टायम असो वतलो की शेतां सगळीं हातांतल्यान वतलीं। पण सरकारान एक बारीकशे स्टेप घेतला, बेबी स्टेप म्हणटा तशें। ही जी एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज आसा पळय, खास करून पॅडी फिल्ड आसा पळय आमच्यो गोंयच्यो, त्यो वाचोवपाक जाय। पयलीं म्हणजे गोंयांत जागो कमी आसा, अनलिमिटेड डेव्हलपमेंट आनी कन्स्ट्रक्शन, कॉन्क्रीट जंगल जावपाक जे सुरू जाला ताजेर खंय तरी कंट्रोल करपाक हो कायदो सरकारान केल्लो आसा। आनी म्हाका दिसता गोंयाच्या फुडाराक लागून आमची फुडली जी पिळगी आसा म्हणटा ते फुडल्या जनरेशनाक हें एक वरदान अशें म्हाका जाल्यार दिसता। सरकाराचे ह्या संबंदी म्हाका दिसता खंयच तुस्त करपाची अशी दिसता म्हाका। भायल्यान आज हें बील येवच्या पयलीं शेतां घेवपाक खंयच बंदी नाशिल्ली। भायले बिल्डर येताले हांगासर, व्हडले व्हडले कॉन्ट्रॅक्टर्स येताले, प्रॉपर्टी घेताले आनी कॉन्क्रीट जंगल करताले। तें बंद जातलें हातूंतल्यान। आतां जालां कितें, पयलीं कांयच बंदी नाशिल्ली, कोणी येवन खंयची प्रॉपर्टी घेवंक शकता आशिल्लो। आनी ही शेतां तरी आमची उरतली, ही ग्रीनरी उरतली आमची, हांगासर कॉन्क्रीट जंगल जावचें ना, हें प्रोटेक्शन हें आमच्या सैमाक दिल्लें आसा सरकार। आय थिंक देर आर सम एलिमेंट्स हू डजंट वॉन्ट दीस बील टू कम। दीस इज अ मिसअंडरस्टँडींग दॅट इज बीइंग स्प्रेड or misleading the people. गोयच्या 5 वायल्डलायफ सँच्युरीत हवामान केंद्रावरवीं पावसाचे रियल टायम मॅपिंग करपाचें काम सुरू जावपाचें आसा। ह्या अभयारण्या भितर भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य आनी राष्ट्रीय उद्यान, बोंडला, खोतीगांव, म्हादय आनी नेत्रावळी हांचो आस्पाव आसा। जून सावन सुरू जावपी AWS यंत्रणेचो उपेग हवामान नमुन्यांचेर नियंत्रण दवरपाक तशेंच हवामानाच्या बदलाचो जैव विविधतायेचेर जावपी परिणामाचें मुल्यांकन करपाक जातलो। पश्चिम घाटांत येवपी 6 राज्यां भितरले अशा तरेचें मॅपिंग करपी गोंय हें पयलें राज्य थारलां। ऑक्टोबर 2022 ते मार्च 2023 या पर्यटन हंगामात गोंयांत 341 चार्टर विमानांतल्यान रशिया, युनायटेड किंगडम, कझाकिस्तानाच्या पर्यटकांनी गोंयांत व्हडा प्रमाणात हाजेरी लायल्या। कोरोना महामारी उपरांत पर्यटकांचो आंकडो देंविल्लो, ताका लागून गोंयच्या पर्यटन वेवसायाक ताचो फटको बशिल्लो। जाल्यार आतां हो आंकडो परत वाडटना दिसता। फाटल्या 6 म्हयन्याच्या काळांत सुमार 1 लाख पर्यटक गोंयांत आयल्या, असो अदमास विमानतळ प्राधिकरणान उक्तायला।
कामागारांचो दिसवडो वाडोवपाचो निर्णय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे वांगडा बसका घेवन मे म्हयन्याच्या पयल्या सप्तका मेरेन थारतलो अशी माहिती महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी दिल्या। तशेंच 10 कोटी रुपया खर्च करून मेर्शे जिल्लो अधिकारी कार्यालयाची इमारत बांदपाचें काम रोखडेंच सुरू जातलें अशी माहिती बाबूशान दिल्या। अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जी कामां करपाचो थाराव जाला तांचे विशीं आयज सचिवालयात मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतायेखाला बसका जाली अशी माहिती तांणी दिल्या। No, we are going to have that as far as the new collectorate office in Mersey. That land has already been identified. Last year, in fact, budget proposal was already there, and plus I think 10 crore rupees was sanctioned last time. So GSI DC is supposed to take up the work. So they will be starting the work this time. Now, basically, it is in the planning stage. Okay. The housing board has already, the land has already been allotted to them. They have already made the payment also because it is fully funded by central government. So the labor wages are hopefully it will be done by 1st May. I'll be having a meeting with CM today. I'll be having a meeting with CM today. Okay. मोपा विमानतळार पेडणे म्हालांतल्या टॅक्सी वेवसायिकांक हक्काचो टॅक्सी स्टँड मेळटलो ते नदरेन सरकारी अधिकारी कामाक लागल्यात अशी माहिती येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन दिली। रोखडोच पेडणेच्या टॅक्सी वेवसायिका खातीर हक्काचो हो टॅक्सी स्टँड अधिसूचित जातलो। जांकां टॅक्सी वेवसायाची मात्तूय म्हायती ना, मात्तूय अभ्यास ना अशें कांय जाण हातूंत आडखळ हाडपाचो यत्न करतात। तांणी तशें करचें न्हय अशें मंत्री माविन गुदिन्होन सांगलें। तशेंच पेडणेच्या टॅक्सी ऑपरेटरांक कर सुटकेचो प्रस्नूच ना, ब्लू टॅक्सीकारांक कर भरचेच पडटले अशें सक्त विधान मंत्री माविन गुदिन्होन केलें। demanded that they will not pay the taxes. What exactly it is? The question does not arise. They have to pay the taxes. There is no question of exemption for only Pedne people. Law applies to whole of Goa only for Pedne people. No law applies. No paying taxes. हे केन्ना जावपाक शकता? हे तेंचे थोडे लीडर आहात ते मिसगायड करता आनी सगळ्यांकूच त्रासान घालता। नाल्यार ते बरे समजोवपी लोक, बरे लोक आमचे पेडणेकार। हांव तेंची सदां तोखणाय करता, समजलो न्हू। आतां हे थोडे थिंगा पडला, पयले म्हणटाले बस लिडर, आतां म्हणटा टॅक्सी लिडर, सगळे विशेट करता एटमॉस्फियर। तेजे तशें मातशें बाद जाता सगळो इश्यूज हे फाटी उरता बरे आहा ते, तशें जावपाक जायना। So they have to pay the taxes. Of course they have to pay. Everybody has to pay the taxes. कशें exempt करपाक शकता तूं म्हाका सांग? Why will a private airport forgo their revenue? Why will the government forgo their revenue? For your information, Goa Miles येयला ते उपरांत GST 1 रुपया आमकां मेळनासलो। इतले वर्सां टॅक्सी बिजनस चलता, तेणी इश्यू केलो की ते GST ते फारीक करपाचें आसा, तेणी फारीक केलें। एज ऑफ डे टुडे 4 crore plus GST revenue has come and accrued to the government। हे मुद्दम म्हाका सांगून दिसता। सो कांय टॅक्सीस फारीक करनासले। मोमेंट इट इज डिजिटल, यू कॅनॉट चीट। एवरी ट्रीप देर इज अ फुटप्रिंट। सो GST इज कमिंग टू द गव्हर्मेंट। इमॅजिन सगळे जाण येयल्या कितलो रेव्हेन्यू हो जे सरकारा येवपाक जाय तो येतलो। मोपा विमानतळार पेडणेच्या टॅक्सी वेवसायिका खातीर हक्काचो टॅक्सी स्टँड अधिसूचित जावचो हे खातीर फाटल्या कितल्याशाच म्हयन्यां सावन आमी यत्न करतात। हे टॅक्सी स्टँडा खातीर सरकारान मंजुरी दिवन फुडाकार घेतला, पूण पेडणेच्यो कांय संघटना मोपा टॅक्सी स्टँडा विशीं अपप्रकार करून तातूंत फूट घालपाचो यत्न करतात। तांणी तो बंद करचो असो उलो टॅक्सी असोसिएशनाचे फुडारी सुदीप तामणकारान मारला। सगळे जे टॅक्सी बांदव आमच्या जे मोपाचेर टॅक्सी वेवसाय करपाक सोदता तांकां स्पश्टपणान एक्चुली सगळे आमी कालच्या प्रेस कॉन्फरन्सान सगळे कितें जे तेंच्या पर्यंत म्हायती पावोवपाक जाय तितली पावयल्ली, पूण दुर्दैवान कांय विघ्न संतोशी लोक आनी कालच्या प्रेस कॉन्फरन्सान सांगलेले की जेंकां जो स्टँड नोटिफाय करून जो आमी मागता सरकारा कडेन वो जावपाची जेंची इच्छा ना ते लोक खंय तरी परत हितून विघ्न हाडपाचें काम करता आनी हे विघ्न संतोशी लोक नाका थंय परत मेमोरंडम हांगा थंय हे कर ते कर करून नाका जाल्लेले उचापती आयज करून बेश्टे वाद निर्माण करून जे कितें सरकार आमकां दिवपाक सोदता ते खंय तरी पयस घालपाचो प्रयत्न हे लोक करता। तेका लागून आनी मागीर दुसऱ्याची नांवां घेवन खंय तरी आरोप केले वयता। हो जो टॅक्सी स्टँड मेळोवपाचो
जो विशय आसा पळय हितून विशय दुसरे हाडून डायल्यूट करूं नाका, इतलेंच म्हाजें म्हणणें सगळें. हे सरकार गोंयकारांक उदका खातीर पादेशीर करपाक उठला. भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण गोंयांत 80 MLD उदकाचो उणाव आसतना हे सरकारान हेर प्रकल्प बंद करचे अशें ठाम मत काँग्रेसीन उक्तायलें. उत्तर गोंयांत तशेंच दक्षिण गोंयच्या कांय वाठारांनी उदकाच्या उणावा विशीं काँग्रेसीन भौशीक बांदकाम खात्याच्या मुखेल अभियंत्याक निवेदन सादर केलें. हे विशीं चवकशी करून ज्या जाग्यार उदकाचो उणावाचो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करतलो अशें उतर मुखेल अभियंत्यान ह्या वेळार दिल्ल्याचें काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगलें. मनशाक जगतलो जाल्यार ऑक्सिजन आनी उदकाची गरज आसा. कोविड टायमाचेर सगळ्या गोंयकारांनी पळयलें की ह्या सरकारान ऑक्सिजनाक लागून गोंयकाराची कसो हत्या केली. आज परिस्थिती अशी आयल्या की आज उदकाक सुद्दां लागून लोक मरतले. आज आमकां हांगा PWDच्या ऑफिसान येवन ऑफिसराक प्रश्न करचो पडलो कित्याक आज नॉर्थ गोवान आनी तशेंच सावथ गोवान थोड्या भागांनी आज उदकूच ना. आनी आतां जेन्ना डिस्कशन जालें तातूंत चीफ इंजिनियरान स्वता आपूण कमीट केला की गोंयान तो म्हणटा 80 MLD उदकाची शॉर्टेज आहा. सो आमी ताजे कडेन मागणी केल्या आनी हांव मिडियमाच्या माध्यमांतल्यान ह्या सरकाराक आनी मुखेलमंत्र्याक सांगपाक सोदता की जेन्ना गोंयान 80 MLD शॉर्टफॉल आसा तेन्ना तुमी सगळे प्रोजेक्ट सद्या स्टँड स्टील दवरा, सगळे स्टेटस को मेंटेन करा, कांयच करपाची गरज ना सद्या. आनी जाता जाल्यार तो मोपा एअरपोर्ट पयलीं बंद करा कित्याक ताणें आतां चीफ इंजिनियरान सांगलां की मोपा एअरपोर्टाक खंय ते रॉ उदक तिळारीचें दितात. आतां तिळारी बांदिल्लो कित्याक? तिळारी बांदिल्लो इरिगेशनाच्या कामाक. आज थंय शेती इरिगेशन पाड पडला आनी तें उदक सगळें काडलां आनी मोपाक दिलां. म्हळ्यार हाज्या वयल्यान सिद्ध जाता की हें सरकार फक्त आपले इव्हेंट मॅनेजमेंट करपाक, फक्त आपलो प्रोपोगंडा करपाक खंयच्याय स्थळार वता. प्लॅनिंग म्हणटा तें मातूय ना. जशें बाब अमरनाथान सांगलें की हो मंत्री जो PWD मंत्री आसा ताणें काल स्टेटमेंट केला की जे ताचे ऑफिसर आसात ते समज जर तर लोकांक जर एक 4 वरां जर तर उदक दिवपाक जर शकना जाल्यार इट इज अ कंप्लीट फेलियर म्हणून मंत्री सांगता. म्हाका दिसता मंत्र्यान पयलीं रिजायन जावपाक जाय. अरे जे मिटर जे आसात ते मिटर वारें सुद्दां पास जाल्यार मिटर घुंवता. सफरर कोण? जो गरीब लोक आहा, जो सामान्य लोक आहा तो वाऱ्याचे सुद्दां पयशे दिता. हाजेर तांचो कांयच चॅक ना. दुसरें जी बिलां आसा त्या बिलाच्या फाटल्यान जे तांणी डिटेल्स दिल्या, रेट्स दिल्या, स्लॅब दिल्या, त्या स्लॅबा प्रमाणे ते पयशे काडना. 51 युनिट जाले की ते 25 रुपयान लायता. सो दिस इज टोटल मिसमॅनेजमेंट अँड फेलियर ऑफ गव्हर्मेंट. आनी सामान्य आनी गरीब जनतेगेर सरकार लुटता. आमी आज मेमोरंडम दिला आनी आमी डिमांड केला की जे तुवें सांगला की 80 MLD जी शॉर्टफॉल आसा ते पयलीं सरकाराक नोट मूव कर. आनी आमकां तूं एक्सक्यूज दिवं नाका की ते WRD दिता आनी कोण दिता. कित्याक PWD जबाबदार आनी PWD पयशे घेता लोकां कडल्यान उदकाचे. सो PWD आपले भितरले बाबा WRD दितलो आनी कोण दितलो हें PWDन पळोवपाक जाय. सो आमचो स्ट्रॉंग डिमांड आसा. ताणें सांगला की येता त्या काही दिसां भितर आमी जो शॉर्टफॉल खंय खंय आसा ते सगळे करता अशें म्हणून ताणें एश्युरन्स दिला. आनी त्या ऑफिसरान इतलेंय सांगलां की आमी ताका विचारलें की तुजेर बाबा कसलो दबाव आसा, प्रेशर आसा. तो म्हणटा आपल्याचेर दबाव ना, आपूण वेळ पडलो जाल्यार रिजायनूय जाता म्हणटा. सो आमी ताका सांगलां तुका रिजायन जावपाची गरज ना, तूं गोंयकारा पासत जर तर लडटा जाल्यार आमी तुज्या फाटल्यान रावतले. पूण म्हाका दिसता तो ऑफिसर सुद्दां इट डजंट अग्री विथ द स्टेटमेंट. जे सरकार सांगता 24/7 उदक दितले तो ऑफिसर सुद्दां सांगता की आपूण म्हणतो सारको हें आसा की खंयच्यान हें स्टेटमेंट दिता म्हणून. सो म्हाका दिसता तुमच्या माध्यमांतल्यान ह्या सरकाराक, PWD मंत्र्याक आनी मुख्यमंत्र्याक आमी आव्हान करता की हे उदकाचे जे प्रॉब्लेम आसा ते बेगीन सॉल्व करचे. अंदू शिरगांवची लयराई देवीची जात्रा 24 एप्रिलाक आयल्या. ह्या फाटभुंयेर देवीच्या धोणांनी आपल्या वाठारांत व्रत करपाक सुरवात केल्या. संवसाराच्या मोहमायेच्या बंधनाक विसरून भक्तिमय वातावरणात हे व्रत धोण करतात. कडकसाण, नितळसाण, श्रद्धेन तशेंच भक्तिभाव ही तत्वां आपणावन धोण पावित्र्य राखीत तळार रावून हे व्रत करतात. पळयात 70 वाठारांतल्या 10 गांवच्या धोणांच्या तळावेल्या व्रतांचेर आदारीत गोमंतक टीव्हीचो हो स्पेशल रिपोर्ट. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी धोणांनी बुधवारच्यान तळांनी रावपाक सुरवात केल्या.
दादले बायलां तशीच ल्हान भुरगीं लेगीत धोंड रावतात. देवीच्या धोंडांक आख्ख्या गोंयान विशेष म्हत्व आसा. वाळपय 70तल्या 10व्या गांवांतल्या धोंडांनी बुधवारच्यान तळांनी रावपाक सुरवात केल्या. दिसाची सुरवात जाता तीच देवीच्या जयघोशान. आणि उदकाचे स्त्रोत लागीं आशिल्ल्या वाठारा कुशीक धोंड माटोव घालून तळ करतात. जाल्यार कांय वाठारांत धोंडांचे तळ आतां खासा बांदून काडिल्ले आसात. धोंड रावतना खूब पावित्र्य आनी नितळसाण राखप म्हत्वाचें अशी माहिती धोंड दितात. देवीच्या भक्तीन एक विशेष चमत्कार आसा. आमच्या जाणट्या नेणट्या पासून आमी लेगीत ती अणभवला अशेंय धोंड सांगतात. पयलीं आमचे दोग जाण बापूय आनी बांदेकर म्हणून एक दोगांनी तळ केल्लो आनी त्या वयर रावताले. तेज्या उपरांत आमी सावड्याचे आमचे एक म्हाळशेकार एक गेलो, परत म्हाजो मामा एक, बाबणी एक आनी शांबाई अशें येवन आमी तळ बारीक तळ आसलो. अशें करतना तळ बारीक करता करता आमचे खूब जालें. म्हणजे तेन्ना आमी थोडे कन्वर्शन घालून पयशे अशें जमयले आनी कितें केलें आनी तितून आमी भागयताले. जेवणाक आमकां तेन्ना तर 35 केन्ना मागीर 40 येयले, 60 येयले. म्हण आतां 1000 रुपया जर जेवण येता आनी आतां आमी एक ठेव केला. ठेव करून आमी आतां 50-55 आमी धोंड आसा हांगा आसा. आनी हांगा ह्या तळार खेळना, थोडे जुगार ना, कांयच करना, विडी सुद्दां उडीना अशें म्हणलें जाता. अशें आमचो तळ आमी बाळगला. आनी ह्या जेवण आमी हांगा कितें जालां, जेवण आमी कशें करता, 10-15 लोक एक आयज जेवण केलें, सांजची तरी च्या केली, असो आमचो तळ हांगा चलता. आनी हांगा लयराईचे आमी गेली 70-75 वर्सां जालीं अशें दिसता. कारण म्हाजो बाबा महादेव माटणेकर एका सादारण 50 वर्सां हांगाच जाली. आनी तेज्या उपरांत आमी तेंच्या बरोबर येताले. एक देवीची एक उपासना, ही तेंची आराधना, तेंचें सवळें पळोवन आनी कितें एक ओड जी लागली न्ही, त्या हेणी आमकां दिसतालें आमी सदांच तेंच्या तळार येताले, तेंचें काम करताले आनी कितें. आनी तेंच्या पासून म्हणजे इतलें देवीचें व्रत हें आमकां कळोन चुकलें. आनी आमकां दिसलें की रावपाचें अशें म्हणून. एक उपवास करप 5 दिवस करप म्हणजे बाबांचे बेत जे जाणटे घेवन वयता आनी तेंच्या नंतर आपल्या घरांतल्यान भुरग्यांनी किंवा सोयऱ्या ते बेत घेवप आसता. नाजाल्यार ते बेत हुमगाणाक वयता, तेंच्या परिवारांतल्यान कोणी तरी घेवप अशें आसता. त्या निमतान हांव बाबाचे बेत घेवपाक हांव रावलो. म्हाका एक 7 वर्सां जाता. आनी ह्या 5 दिसान रावोन जे आरोग्य आनी देवीची आराधना केल्या नंतर व्रतान जे समाधान जे मेळटा ते वर्षभर हेतून अशें दिसता खरेंच कितें तरी एक मोठें आमी तप केल्ल्या भशेन ते तपाचें एक व्रत किंवा तेजी एक आमकां पुण्य हें आमकां मेळटा. म्हाजो पयलीं आजो रावा, आतां म्हाजो डॅडी रावता, मागीर म्हाका रावन दिसलें. हांगासर म्हाका खूब मजा येता. कितली वर्सां जाली तूं हांगासर धोंडार रावता? मी हांगासर धोंड रावला 3 वर्सां जालीं म्हाका. मजा येता तुका एक देवीची सेवा करपाची, एक तुका एक देवीची सेवा करून खूब म्हाका मजा येयली. गोवा राज्यान दर वर्सा लयराई देवीची जात्रा म्हणजे शिरगांवी जात्रा खूब प्रसिद्ध आसा. आनी ह्या लयराई देवी जात्रेक 24 तारखेक सुरू जातली. आनी ह्या जात्रेक लागून दर वर्सा मोठ्या प्रमाणात व्हडल्या दबाज्यान धोंड म्हणून व्रत पाळटा. 37 तालुक्यान आयच्यान ह्या धोंड व्रताक सुरवात जाल्ली आसा. सगळे 37 तालुक्यांतल्या विविध गांवांनी आपापल्या धोंड ठिकाणी धोंड बसलेले आसा. आनी व्हडल्या संख्येन मोठ्या भक्तिभावपूर्ण वातावरणान ह्या आयच्या व्रताक सुरवात जाल्ली आसा. शिरगांव म्हणटकूच पयले कितें उगडास येता जाल्यार देवी लयराई. देवी लयराई ही भक्ताच्या उल्याक धांवपी देवी. तिची प्रचिती तिच्या भक्तांक येताच अशें म्हणटात. देवी पावगे म्हणल्यार देवी उल्याक पावता अशी आख्यायिका आसा. ताका लागूनच तिच्या सत्वान प्रत्येकाच्या मनाकाळजान खाशेले भक्तीचे स्थान निर्माण केला. मोगरेच्या कळ्याची आवड आशिल्ली शिरगांवच्या देवी लयराईचे जात्रेक फकत गोंयांसूनच न्ही जाल्यार हेर राज्यांतले भक्त लेगीत व्हडा आंकड्यान हजेरी लायतात. धोंडांचे आंगार कांटो हाडपी अग्निदिव्य पळयल्यार देवीच्या चमत्काराची प्रचिती येता.
मागीर आनीक कितें तर तुमी केली तयारी शिरगांवच्या देवी लयराईच्या जात्रेक वचपाची? केली ना जाल्यार करात आणि धोणांचे पवित्र जेवण जेवपाक मेळ्यार लेगीत ताचो आस्वाद घेयातूच. पद्माकर केळकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. श्री लयराई देवीच्या जात्रेच्या फाटभुंयेर गांवागांवांनी धोंड भक्तगणांच्या कडक उपासाक सुरवात जाल्या. गांवागांवांतले धोंड भक्तगण एकठांय येवन गांवापासून पयस देवूळ वा न्हंयेच्या कुशीक सवळे रावून देवीचे व्रत पाळटात. सर्वगण गांवांतले धोंड भक्तगण श्री शामपुरूष देवळाक रावून व्रत पाळटात. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. आतां रोखडेच पळयात आवाज गोंयचो बुलेटिन. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.